नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या ब्रॉडकास्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुख्यमंत्र्यान म्हळें की 2 ऑक्टोबरा उपरांत शाळा सुरू करप काय ना, केल्यार कशी करप हें ठरयतले. म्हाका 2 ऑक्टोबर ह्या सप्तकां येता आनी कितें आहा गोंयभरच्या वेगवेगळ्या तज्ञांची मतां ती गोंयकारां मुखार हाडपाचो आमी ह्या सप्तका भितर प्रयत्न करतले. आनी आज ह्या पयल्या हातूंत भितर पयले जे गेस्ट आमचे बरोबर आसात ते अनंत अग्नी सर. तांची स्कूल वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळे प्रयोग करता. गोंयभर तांणी एका वेगळ्या तरेन शिक्षणीक संस्था चलोवपाची नामना मेळयल्यान आनी आज जेन्ना आमच्या सगळ्यांचेर ही परिस्थिती आयल्या आनी प्रत्येक मनीस एका मनस्थिती भितर आहा की भुरग्याक शाळेंत धाडचो काय ना, अशे वेळार रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे हेडमास्तर कितें म्हणटात आमी जाणून घेवया. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, कितें दिसता सर, आमी काल तुमचो भांगरभूंयचेर बरयल्लो लेखूय वाचलो आनीक तुमी अशी कांय गजाली सजेस्ट केल्यात ज्यो आमी कोणेच चिंतल्यो नाशिल्ल्यो. सो जस्ट फॉर जनरल पब्लीक टू अंडरस्टँड, थोडकी भितर तुमची स्ट्रॅटजी कितें, हाव यू वॉन्ट टू अप्रोच दीस प्रॉब्लेम? या प्रमोद बाब, म्हाका कितें दिसता की आयज मेरेन जे डिस्कशन जालां रिओपनिंग ऑफ स्कुलाचेर ते फक्त एकाडेमीक जो एंगल आसा किंवा एकाडेमीक एस्पेक्ट आसा ताचोच विचार करून जाला. भुरग्याची जी सायकोलॉजी आसा, भुरग्याची जी मानसिकताय आसा ताचो विचार जाल्लो दिश्टी पडना. म्हणटकीर कारण पर्टिक्युलरली 10वी मेरेन और 12वी मेरेन आमी अशें म्हणया की भुरगो फक्त बुद्धीन गिरेस्त जावपा स्कुलाक येना किंवा तितलो उद्देश आसना. ताचो मानसीक, ताचो भावनीक, ताचो सामाजीक विकास जावचो, उदरगत जावची अशे तरेची एक असो तरेचो हावेस आसता. आतां भुरगो मार्चाच्या 22 तारखेक सावन स्कुला कडच्यान पयस आसा. पयली परीक्षा कॅन्सल जाल्यो. परीक्षा कॅन्सल जातकीर सगळ्या भुरग्यांक पास म्हणून जाहीर केलें आनी उपरांत जून म्हयन्याक सावन थोड्या स्कुलांनी जुनाक, थोड्या स्कुलांनी जुलयाक अशें धरून ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यात. आतां आख्ख्या वर्गांतलें एक वातावरण आनी घरांत मोबायलाच्या मुखार बसून शिकिल्लें वातावरण हें कितलेंय म्हणलें तरी सारकें जावचें ना. आनी म्हणून अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान भुरगो कितलो शिकतलो हो एक भाग जालो, पण मानसीक नदरेच्या नदरेंतल्यान तो घरा कडेन बशिल्लो फकत आवय बापूय आनीक भुरगो हो ट्रायंगल, आनी ह्या ट्रायंगलांतल्यान जो एक्चुअली चवथो कोणसो जो आसा, तो चवथो कोणसो म्हळ्यार ताजी पियर ग्रुप सामको महत्वाचो ताच्या विकासा खातीर. म्हाका दिसता तो भोव महत्वाचो. आनी म्हणून रिस्क आसा, भंय आसा, पण हें सगळें करून सुद्दां म्हाका दिसता की खंयच्यान तरी बेगिनात बेगीन शाळा सुरू जावप, फेज वायज आसत, पयली 10वी मागीर 9वी, पण फेज वायज आसत. पण प्रॅक्टिकल क्लासीस सुरू जावप थोड्या प्रमाणात आसना. पयलीं 33% भुरगे, मागीर 50% भुरगे, मागीर 75% भुरगे क्लासीक आनी मागीर पुराय क्लास अशे तरेन जावप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. रिस्क एनालिसीस कशी? कारण एक फेज मॅनर म्हणटा आनी सद्याक जी गोंयभर परिस्थिती आसा, हांव 3 दीस पयलीं लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा कडेन उलयतालो. तांणी 10वेच्यो आनी 12वेच्यो क्लासीस स्टार्ट केल्या आनीक सद्याक परिस्थिती अशी आहा की ह्यो शाळेचे मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग वापरची पडटात. सो फाल्यां जर तांकां सुद्दां फेज 2 जर स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार आसा त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर प्रचंड ताण येतलो. हो प्रश्न कसो सुटावो करपाचो? या म्हाका दिसता आत्तां सपोज आमी इफ यू आर स्टार्टिंग ओनली 10th स्टँडर्ड अशें धरया, प्रत्येक स्कुला कडेन स्कूल, हांव फक्त स्कूल उलयतां 5th to 10th एक हें म्हणून घेवया, एग्जांपल म्हणून घेवया. स्कुला कडेन मिनिमम 6 क्लासरूम हे आसतातच. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th म्हणजे एकाच डिव्हिजनाचे स्कूल असले जाल्यार सुद्दां. सो आमच्यांनी स्टार्ट जर केले आत्तां 10थाच्यो क्लासीस फ्रॉम नोव्हेंबर अशें धरया जाल्यार आमचे कडेन 3 क्लासी आसात. परत आमच्यांनी अशें करूंक येता की फूल भुरग्यांक इंस्टेड ऑफ सकाळीं आमी 8:45 ते 1:30 पर्यंत स्कूल आसतालें, इंस्टेड ऑफ दॅट 8:30 ते 11 एक बॅच आनीक 11:30 ते 1:30 अशी दुसरी बॅच येतली. सो 50% भुरग्यांनी ऑर 33% भुरगे येतले आनीक तांकां प्रॉपर हें करून जांकां पॉसिबल आसा. हांव हांगा पर्यंत 2 पर्याय दवरपाक सोदतां. एक, जांकां इजिली कसलीच रिस्क नासतना जांचे पेरंट्स घरा कडच्यान तांकां हाडटले, डायरेक्ट स्कुलाच्या दारांत पायतले, स्कुलाच्या दारांतल्यान तांकां क्लासी भितर ते पावतले आनी सारके विथ प्रॉपर डिस्टन्सिंग ते बसतले. इंटरवलाक तांचेर पुराय मॉनिटरींग जातलें फ्रॉम टिचर्स आनी बाकीचो सगळो स्टाफ. आनी ज्या भुरग्यांक हो पॉसिबल ना, जांकां पब्लीक ट्रान्सपोर्टान येवचें पडटा, जांकां स्कूल बसीन येवचें पडटा, तांचे खातीर ऑनलायन क्लासीस चालू दवरपा आतां टील धरून चलया डिसेंबर ऑर जानेवारी. सो ह्यो दोनूय गजाली पॅरलल जावच्यो अशें म्हाका दिसता. एक क्लासरूम आनीक टिचींग आनी ऑनलायन टिचींग टील अशें धरून चलया जानेवारी.
आणि मग जानेवारींतल्यान तोपर्यंत आमी अशी अपेक्षा धरया की सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटली म्हणून. आणि फ्रॉम जानेवारी ऑनवर्ड्स ऑर फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स आमच्यांनी फुल क्लासरूम चालू करूं येता. एक मुद्दो जो तुम्ही तुमच्या लेखा भितर मांडला तो म्हळ्यार 3 शिक्षणीक वर्सांची फेररचणूक. 3 शिक्षणीक वर्सांची फेररचणूक कित्याक आनी ही कशी असली जाल्यार फ्रॉम एकेडमिशियन्स पॉयंट ऑफ व्यू तुमकां कशी बऱ्या पडटली? या आता आमचे एकाडेमिक इयर मार्चांकच सोंपपाक जाय ऑर एप्रिलांकच सोंपपाक जाय असो कांय रूल ना खंय. इनफॅक्ट आमचो असो एक प्रयत्न चालू आसा की गोंयचे पर्टिक्युलरली एकाडेमिक कॅलेंडर जे आसा ते आमचे कल्चरल कॅलेंडराक पॅरलल वचचे म्हणून. आनीक ते ना सद्याक आणि म्हणून तर आमी जाणात काणकोणा सारक्या गांवडोंगरीचो भुरगो किंवा खोतीगांवचो भुरगो एक्झामीच्या 5 दीस पयलीं 10 दीस पयलीं आपलो घर सोडून दोंगरार वचून रावतात, गांवांनी मेळ खेळपाक वतात आनी परीक्षेच्या दिसांनी जो एक उत्सवी हें आसा आनंद आसा ते परंपरा मुखार व्हरपाचें आसा ते मिस करता. सो अशें हातूंत भितर आमचें कल्चरल कॅलेंडर आनी एकाडेमिक कॅलेंडर हे पॅरलल वचचें अशे तरेचो एक प्रयत्न फाटलीं कितलींशींच वर्सां चालू आसा. आमी स्वता केल्लो आसा. सो अशें कांय ना की एप्रिलाकच एकाडेमिक इयर एंड जावपाक जाय. म्हजे तकलेन जे हें आसा तें लेट्स स्टार्ट द एकाडेमिक इयर, कारण जो पर्यंत आतां पर्यंत जे ऑनलायन टिचींग जालां ताका तसो हिसपाक धरून फायदो ना. कारण ते ऑनलायन टिचिंगा भितर कितल्याय टिचर्सांनी एफर्ट्स घेतल्यात. हांव जाणा म्हज्या स्कुलाच्या टिचर्सांनी भरपूर एफर्ट्स घेतल्यात. द पेरंट्स आर व्हेरी हॅपी, द मॅनेजमेंट इज व्हेरी हॅपी. पण कितलेय जरी आमी म्हळें तरी भितर तातूंत आत्मा आसना, तातूंत भितर सोल ना, हार्ट आसत पण आत्मो ना आनी ताका लागून तें तशें ग्राह्य धरपाक उपकारना. सो वॉट आय फील इज इफ वी स्टार्ट 10th स्टँडर्ड फ्रॉम नोव्हेंबर, आमचे एक्च्युअल कॅलेंडर हें जें आसता एकाडेमिक इयर हें 10च म्हयन्याचें आसता. एप्रिलाक सुटी, मेक सुटी. सो प्रॅक्टिकली 10 म्हयन्याचे इफ इट स्टार्ट्स इन जून. तातूंत भितर दिवाळेची, क्रिसमसाची सुटी अशी जर धरली आनी चवथीची जाल्यार अनदर 1 month. सो प्रॅक्टिकली 9 months. सो इफ वी आर स्टार्टिंग इट इन नोव्हेंबर ऑलरेडी दिवाळेची सुटी जाल्ली आसा. सो उरले 9 म्हयने. सो म्हाका दिसता की 10वेचे आमी सपोज क्लासीस नोव्हेंबराक जर सुरू केल्यो जाल्यार ऑगस्ट मेरेन आमच्यांनी एक्झामी घेवं येतात. ऑगस्ट 2021 आनी तो पॉसिबल आसात. कोणाक दिसूं येता पावसांत एक्झामी काय म्हणून. आमी जुनाक घेतल्यो पयर आणि पावस सुरू जाल्लो आनी कांयच त्रास नासतना जाल्यो. ड्यू क्रेडीट टू गोवा बोर्ड, आय वॉज अ पार्ट ऑफ दी एक्झाम हे सगळे. सो कांयच कटकटी नासता. सो वी कॅन एक्झामी ज्यो आसा 10वेच्यो त्यो ऑगस्टाक जावं येतात. म्हज्यो आतां 9thाच्यो क्लासीस ज्यो आसात त्यो आत्तां सुरू करपाची गरज ना. बट 9thाच्यो क्लासीस गरजेच्यो इतल्याच खातीर बिकॉज 10thचो बरोचसो बेज आसा तो 9thचेर डिपेंड आसता. आनी 9thच्यो क्लासीस आमी जानेवारीक स्टार्ट करपाक शकतात, ज्याची एक्झाम ऑक्टोबराक आमी घेवपाक शकतात 10 म्हयने. आनी फर्स्ट, सेकंड, थर्डाच्यो एक्झामी आमी क्लासीस आमी एप्रील मेक स्टार्ट करून ऑक्टोबर मेरेन मातसो कमी पिरियड धरून चलया 6 म्हयने सुमार. आनी सिलेबस कर्टेल करून आतांच ठरोवन सारकें प्लॅन करून आमच्यांनी ऑक्टोबर मेरेन ही जी हें आसात 1st to 9th तांच्यो एक्झामी घेवं येतात ऑक्टोबर 2021. आतां जी आमी मेची 1 म्हयन्याची सुटी दिताले ते म्हाका दिसता 1 म्हयन्याची सुटी दिवपाची गरज ना. भुरग्यांनी जाय तशें भुरग्यांक घरा कडेन रेस्ट मेळिल्लें आसा, भुरग्यांक बाकीचें सगळें मेळिल्लें आसा. आमी ओन्ली विथ अ 15 days ब्रेक आमी 15th नोव्हेंबराक सावन नेक्स्ट एकाडेमिक इयर सुरवात करपाक शकतात फॉर 1st to 9th. आय मीन 15 नोव्हेंबर 2021. आनी ते एकाडेमिक इयर आमी ऑगस्ट 22 पर्यंत आमी चलोवपाक शकतात. एज रिगार्ड्स 10th स्टँडर्ड ऑक्टोबराक जर एक्झामी जाल्यो 2021 जाल्यार आमी परत त्या वर्साच्यो एक्झामी जुलय 2022 घेवपाक शकतात. कळटा न्ही हांव कितें म्हणटा? 10 म्हयन्याचो पिरियड. 10 म्हयन्याचो पिरियड. आनी तुमी म्हणटात की आमकां हॉलिडे आनी कांय प्रमाणात सिलेबस रिस्ट्रक्चर करचो पडटलो. एक्झॅक्टली. म्हणजे हॉलिडे 1 म्हयन्याची आसा ती मे म्हयन्याची 15 दिसांचेर हाडपाची आनी दिवाळेची सुटी 22 दिसांची आसता ती चडांत चड तुमी 10 दिसांचेर हाडात. चवथीची सुटी आमकां जाय गोंयकारांक, कारण फेस्टिवल आसता, दुसरी गांवांत वचपाचें आसता. दिवाळेची सुटी 1 आठवड्याचेर सुद्दां हाडल्यार परवडटा, पण चवथीची सुटी कर्टेल करप बरोबर न्ही. एक्झॅक्टली. आनी क्रिसमस. सो अशें जर करत जर जायत जाल्यार म्हजे कोतान बाय 2023 आमचें एकाडेमिक इयर मे पर्यंत येता. वी कम बॅक इनटू द सायकल म्हणटा तुमी. एक्झॅक्टली. आमकां जर ह्याच सिस्टमीक एकाडेमिक इयर बसोवपाचें आसा जून टू मार्च किंवा एप्रील, जाल्यार एक 3 वर्सां आमकां मातशें रिस्ट्रक्चर जर करत, सुटयो जर मातशें कमी करत जाल्यार इजिली आमी वी कॅन कम बॅक टू एज यू सेड आमचो जो एक पयलींचो रेग्युलर सायकल आसा ते सायकलीक येवपाक जाता.
हय सर बिफोर आय लेट यू गो लास्ट प्रश्न म्हजो की यू आर इन द फील्ड ह्या दीज आर व्हेरी इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिकल प्रॅग्मॅटिक गजाली सरकाराच्या पावंड्यार असो विचार चल्ला काय सरकार सध्या आपल्या ब्युरोक्रेटिक मोडा भितरच आसा अनफॉर्च्युनेटली म्हाका दिसता ना म्हाका वायट दिसता ना सांगपाक बिकॉज सीएमान स्टेटमेंट केलो की 90% ऑफ द स्कूल्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लासेस इन ऑक्टोबर म्हणून इनफॅक्ट त्याच दिसाक आमच्या हेडमास्टर ग्रुपाचेर व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर आमच्या प्रेसिडेंटीन हे मागिल्ले आमचे व्ह्यूज मागिल्ले आणीक ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करपाक 90% ऑफ द हेड्स ऑफ द स्कूल्स तांच्या मॅनेजमेंटाच्या वतीन तांगेलें आशिल्लें की अंटील जो पर्यंत सगळें नॉर्मल जायना सिच्युएशन आमच्या कंट्रोला भितर येना स्कुलाच्या कंट्रोला भितर तो पर्यंत स्कूल स्टार्ट करची न्ही एट द मोस्ट 10th क्लासेस नोव्हेंबराक सावन स्टार्ट करच्यो सो 90% ऑफ द स्कुलांचो ओपोज आशिल्लो आनीक सीएमान सांगलें की 90% ऑफ द स्कूल्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लासेस म्हणून सो खंय तरी हें जें कम्युनिकेशन आसा देर इज लॅक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्कूल्स मॅनेजमेंट एंड द गव्हर्नमेंट से ब्युरोक्रेट्स आणि ताका लागून म्हाका दिसता की जे स्टेक होल्डर्स आसात एक्चुअली प्रॅक्टिकली जे फाल्यां स्कूल स्टार्ट केल्यार जांकां स्कूल स्टार्ट केल्यार वचून थंय ते सगळे फुडें व्हरपाक जाय अशें अशे पीटीएचे मेंबर्स आसात अशे मॅनेजमेंटाचे मेंबर्स आसात आनी मोर इम्पॉर्टंटली द हेड्स ऑफ द स्कूल्स आनी टिचर्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अशांक म्हाका दिसता इन्वॉल्व करपाची गरज आसा जी जाय त्या तरेन अजून जाली ना या सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस आनी एक मुद्दो तो 0 इयराचो तो पर्याय आसाच खूब जाणांची तकल्यांत न्ही 0 इयराच्या बाबतींत एक रॉंग कन्सेप्ट आसा म्हणून फक्त हांव एकच मिनिट घेता 0 इयर इज खूब जाण पेरंटांक दिसता की 0 इयर म्हणजे हे वर्स फुकट म्हणजे 8वेक आशिल्लो भुरगो फुडल्या वर्साक 8वेकच उरतलो म्हणून इट इज नॉट लायक दॅट आमची एज्युकेशन सिस्टम कशी आसा पयलेक सावन आमी ग्रॅज्युएशन मेरेन किंवा अशें धरून चलया 12वी मेरेन आमी भुरग्यांक स्टेज वायज स्टेज तांचो कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट घडोवन हाडटात आणि म्हणून सिलेबस अशे तरेन डिझायन केला की पयलेच्या सिलेबसाचेर बेस सेकंडाचे बेस थर्डाचो बेस फोर्थाचो अशे तरेन सो 0 इयरा भितर हे वर्स सपोज जालें ना जाल्यार 8थाचो भुरगो 9थाक पावतलो आणि 9थाक पावतकीर तो 8थाचो गरजेचो सिलेबस आनी 9थाचो गरजेचो सिलेबस तो बरोबर शिकतलो फक्त थंय आमकां कितें करचें पडटलें 8थाचो सामको गरजेचो सिलेबस हो मुखावेल्या नदरेंतल्यान गरजेचो आसा आणि 9थाचो सामको गरजेचो सिलेबस तो 10थाच्या नदरेंतल्यान गरजेचो आसा तो सिलेक्ट करून आमकां परत सिलेबस करचो पडटलो त्या वर्सा खातीर चडांत चड एका वर्सा खातीर आणि 0 एकाडेमीक इयर इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन पण हांवें सुरवातेक जें सांगलां भुरग्यांचो मानसीक जो घुसमटवार जाता घरा कडेन त्या नदरेंतल्यान तांकां थोडेशे स्कुला कडेन हाडपा खातीर आमी थोडे प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता सर थँक्स अ लॉट म्हाका सरकाराक एकच सांगनशें दिसता की तुमची ब्युरोक्रेसी बाकीच्या सगळे गजालींचेर चलपाक शकता परवडटा अशें म्हणना हांव थंय परवडना बट शिक्षणाच्या क्षेत्रांत ती सामकीच परवडना सो आमी इल्ले चड इनोव्हेटिव्ह फ्लेक्सिबल आणि नॉन ब्युरोक्रेटिक जावन जे शिक्षणाच्या क्षेत्रांतले स्टेक होल्डर्स आसात तांची मतां घेवन रिस्ट्रक्चरींग करप आणि ते आतां करप डिसेंबराक जानेवारीक रावप न्ही म्हाका हें सामकें गरजेचें आसा तें जातलें इतलीच अपेक्षा म्हाका दिसता सगळे जाण बाळगितात कारण रिस्क आणि एट द सेम टायम ज्या परिस्थिती भितर आसा ताका लागून उप्रासिल्ले प्रश्न ह्या दोनांचो एक समतोल साधून आमकां मुखार वचचें पडटलें आनी हाजे खातीर सदांची ब्युरोक्रेटीक मेंटॅलिटी चलना हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री धरून सगळ्यांच्या तकल्यांक वचपाक जाय सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस हांव तुमच्या मुखार वता लौकिका म्हऱ्यान लौकिक यू आर विथ चीफ मिनिस्टर इन द मॉर्निंग सो शिक्षणाच्या विशयाचेर जेन्ना हें जाता तेन्ना बाकीचे इश्यू आज डिस्कस जाले बट वॉट हॅव यू हर्ड ऑन दीस मॅटर एंड दी अदर मॅटर्स दॅट हॅपन्ड सिन्स मॉर्निंग गो हेड प्रमोद एज्युकेशनाचेर आयज कांयच हे मेळना आमकां क्राय शेअर मेळ्ळे जे आयआयटी प्रपोज करपी लोक आसा ते मेळपाक गेले मागीर मायनिंगाचे ट्रस्ट जाले आतां हे अग्नी सराचे आयकून अजाप दिसलें की आमकां जे 90% स्कुलां ओपन करा म्हणटा ते खरी फॅक्ट आमकां कळ्ळें बोर्डाच्या हितून जे डिटेल्स आसले की 90% तयार ना स्कुलां स्टार्ट करपाक आयकून मातशें अजाप दिसलें आमचे कडेन ती डेटा सरकारा कडेन पावता व्ह्यूज सरकारा कडेन पावता ते आमकां उलटे पावले परते दुसरे वटेच्यान पावले सो आयचे एज्युकेशना बाबतींत सीएमान पयलींच सांगून दवरलें की 2 ऑक्टोबरा उपरांत कितें तें पण 2 ऑक्टोबराकूच अशें म्हणून 2 ऑक्टोबरा उपरांत सो कितें डिसिजन घेता तें पळोवचें पडटलें
त्याची मिटिंगो स्टार्ट म्हणजे कोणी मिटिंग अरेंज केली आणि परत स्टेक होल्डर वांगडा स्कुला वांगडा वा मॅनेजमेंट वांगडा काय तशी अरेंज केली ना, ती एक मिटिंग जाल्ली तेंची ऑनलायन. दुसरे हेजे सांगले जाल्यार सकाळी ज्यो मिटिंग जाल्यो त्यो एक 60 लोक सुमार शेलमेळावरीचे येयल्ले IITच्या उपजाक लागून ते विश्वजीत राणे असले, विश्वजीत राणे मिटिंगेक असले, ऑफिसर्स असले, तिंका ते प्रेझेंटेशन दिले प्रोजेक्ट कसो आसतलो तो, तेजे IITचे 60 लोक सुमार येयल्ले मेळपाक आमचे हेजे शेलमेळावरीचे एज्युटेशन आशिल्ले लोक. जर तिका प्रेझेंटेशन केले गव्हर्नमेंटान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मिटिंग दवरलेली, विश्वजीत राणे थंय असले. प्रेझेंटेशन केल्या उपरांत सरकारान तेंचे मुद्दे आयकप, म्हणजे तेंचे पयलीं विचारले बाबा तुमचे कितले लोक जेंचे थंय ऑक्युपेशन आहा थंय त्या जमनीचेर तेंची पीक पिकता, सो तितले 13 जाण आसले. सो सरकार घेवन गेलो फुडें 13 जाणांची जमनी आहा. मागीर तेंकां शेतकऱ्यांनी आमकां भायर येवन सांगलें आपयल्ल्या त्या लोकांतले 13 जाणांचे आहा, आमकां 60 लोक आपयल्ले, आमकां थोडेच लोक आपयल्ले म्हणटून आमी सगळे मिक्स येयल्या. तर सगळ्या लोकांक घेतल्यार खूब जाणांचे ऑक्युपेशन, खूब जाण लोक त्या जमनीचेर पिकता, त्या पिकावळीचेर काजूचेर डिपेंड आहा. गव्हर्नमेंटान तेंकां सांगलें खुबश्यो गजाली सांगल्यो, कसो प्रोजेक्ट आसतलो, तेजे उपरांत तेंच्या सेटलमेंटा येयले तेन्ना गव्हर्नमेंटान सांगलें तुमची जर खरेंच जमीन थंय लागलेली आहा, खरेंच जमीन थंय तुमची आहा, तेजो कितेंच डॉक्युमेंट दाखलो, ऑर्डर वा कितें तेजे आहा डॉक्युमेंट, तर तितली जमीन दुसरे कडेन दिवपाचो सरकार तयार आसा म्हणून. थोड्यांनी सांगलें आमच्यो कसल्यो खंयच्यो कोर्टाच्यो ऑर्डरी आहात त्यो हाडा म्हटलें हेंच्यांनी. फक्त कोऑर्डिनेशना खातीर त्या 4 लोकांची कमिटी जी डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्टर वा सीएमा कडेन वा खंयच्या ऑफिसरा कडेन डायरेक्ट डील करतली, ती करपाची सांगल्या. पूण भायर येवन जेन्ना शेतकारांक मेळ्ळें तेंच्यांनी सरकारची खंयचीच गजाल मान्य केल्ली ना. तेंची कमिटी नाका 4 जाणांची, ते म्हणटा IIT नाका ते जमनीचेर ते डिपेंड आहा. समज ते कोण जर सरकार जर म्हणटा की जमीन दुसरे कडेन रिप्लेसमेंटाक जमीन दिता, आयज तेंच्यांनी काजीची झाडां जितली वर्सां लागून वाडयल्ली आहा, जमीन दिली म्हणून सेम इयर काज पीक दिवपाक लागची ना, काजीचे बी घातले, रोंपो लायल्या उपरांत कितलींशीं वर्सां लागता, तो पर्यंत तेंच्या पोटाचें कितें, हे सगळे मुद्दे दितना आनी कंक्लुजन कांयच जालें ना मिटिंगेचेर. लोक जे येयल्ले 70च्यान थंय ते बेजार जावन गेल्ले आहा, खंयचीच गजाल तेंच्यांनी मान्य केल्ली ना. दुसरी मिटिंग जाली ती ट्रक ओनर थोडे येयल्ले की ते ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावपाक शकता मदीं एक्सट्रॅक्टेड ओवराचेर वा ऑक्शन केल्ल्या ओवराचेर. ते तेंचे रेट आहा ट्रकाचे किलोमिटराचे ते 2015 फिक्स केल्ले आसले, तेन्ना डिझेलाचो पर लिटर रेट आसलो कितें 52 रुपीज. आतां तो 70च्या वयर पावल्लो आसा, तो रिस्ट्रक्चर करचें म्हणून सीएमान तांकां उलयता म्हणून सांगलां. तिसरी एक म्हत्वाची गजाल, गोंयान जो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करपाचो आसलो ताका एक्सटेंशन मागलेलें 2-3 फावटी. तांकां आतां एक लास्ट एक्सटेंशन 31 डिसेंबर पर्यंत मेळ्ळा. 31 डिसेंबर पर्यंत हो प्लॅन फायनलायज करचो पडटलो. कोविडाचेर आसता जाल्यार कोविडाचेर आतां पर्यंत 32,000 टोटल केसी जाल्यो पॉझिटिव्ह. आतां पर्यंतचे पॉझिटिव्ह 32,000 केसी जावन गेल्यो. काल आमचे 400 डेथ क्रॉस जाल्या. पण रिकवरी रेट दाखयता ती म्हणजे 83% रिकवरी रेट दाखयता गव्हर्नमेंटाचे, हेचे प्रमाण जे 10 दिसांनी रिकवर जावन वयता ते बुलेटिनान रिफ्लेक्ट जाता, तेजे प्रमाण 83% लोक रिकवर जाल्या. तिसवाडीची सेम पोझिशन आहा, 750 सुमार तिसवाडी टोटल तिसवाडीच्यो केसी आहा. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव मुकेशा म्हऱ्या वता. कोर्टा भितर, सुप्रीम कोर्टा भितर आज मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशनाक 6 म्हयन्याचे एक्सटेंशन दिवचे, कारण लास्ट एक्सटेंशना उपरांत लास्ट जेन्ना ह्या 6 म्हयन्याचो कार्यकाळ दिल्लो ओल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर, मागीर मदींच कोविडाक लागून लॉकडावन जालो, मदींच थोडे स्टाफ सगळे ड्रायव्हर्स बिवर्स दुसऱ्या राज्यांनी गेल्ले, ताका लागून परत स्टार्ट जाता मेरेन पावस आयलो. सो ह्यो गजाली मतींत घेवन आनीक 6 म्हयन्याचे एक्सटेंशन दिवचें म्हूण काय मायनिंग कंपनी सुप्रीम कोर्टाक गेल्यात. कितें जालें थंय नेमकें मुकेशा कडच्यान जाणून घेवया. Yeah, in advance, first I tell you some background. In January this year, Supreme Court had allowed to transport the royalty-paid iron ores. So, Goa government subsequently, order of the Supreme Court allowed the mining companies to transport royalty-paid iron ore within 6 months. But as you know that in the month of the March, this all economical activities and whatever activity that was stopped due to COVID pandemic. And later on, the rainy season has started. So now the mining companies have approached Supreme Court asking extension of time because whatever order was passed by the Goa government is based upon the Supreme Court's order dated January 30th. So
this matter was heard today by the bench headed by the Chief Justice, and the argument is concluded about 45 minutes, 50 minutes. Argument was heard by the bench headed by the Chief Justice of India, and later the order has been reserved. So I was talking to some advocates who have represented the stakeholders before the Supreme Court. So they are very much hopeful that extension of science should be granted, although last call will be taken by the Supreme Court, but they are on the hopeful because merit of the case, the time was lapsed. Everybody knows that the time which was granted was lapsed due to inactivity. So let's see, we are hopeful that the verdict will come in this regard this week only. Pramod. या थँक्स अ लॉट मुकेश. आणि हो जर निकाल ह्या आठवड्याक जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या अर्थवेवस्थेच्या दृश्टींतल्यान मातसो तरी हातभार लागतलो. हातूंतल्यान खूब कितें बरें जातलें अशें ना. जो मेरेन मायनिंग पुरायपणान स्टार्ट जायना तो मेरेन व्हडलो फरक पडचो ना, बट तातूंत जर ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालें जाल्यार अर्थवेवस्थेक मातसो तरी आदार जातलो, हातूंत दुबाव ना. सावयो, कितें आसा साश्टींतले अपडेट? वॉट इज द सिच्युएशन? तर सालसेंतली अपडेट म्हळ्यार पंचायत वायज सांगता सर तुका आयज जायते कमी केसी आहा. म्हाका दिसता मे बी बिकॉज ऑफ विकेंड कितें संडेच्यो ह्यो केसी. तर त्यो म्हळ्यार बेनावली 3 केसी, कोलवा 1 केस, दिकारपाली 2 केसी मेळ्ळ्या, फातोड्डा 15 केसी, माजोड्डा 1 केस, मालगांवसर 8 केसी मेळ्ळ्या, नावेली 3, ओल्ली 1, राया 4, रुमडामोळ 1, सावजेदा एरियल 1 आणि वालका 1, वेर्ना 1 आणि वेली 1 सर. सो आयज इतलीच अपडेट आसा. ही जाली सालसेंतलीची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव वता बार्देजां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देसाची अपडेट, म्हापशेची अपडेट, कोविडाची अपडेट? प्रमोद, म्हणजे दिसा दीस वाडत आसता. आयज 115 सुमार केसी आहात. हितून म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर 22 केसी आसात. कोलवाल प्रायमरी हेल्थ सेंटरा भितर 23 केसी आसात. शिवोली हेल्था भितर 12 केसी आसात. कांदोली हेल्था भितर 34 केसी आसात. हॉल्डोणा PSCच्या भितर 3 केसी आसात आणि पर्वरी PSCच्या हितून 21 केसी आहा कालचो रिवाय. हितून म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर करासवाड्या 1 केस आहा, पेड्यान 4 आसात, दुलेर शेटीवाडो वाठारान 1 केस आहा, कुचेले 1 आसा, गणेशपुरी 1 आसा, अंसाबाट 1 आसा, खोर्ले 7 केसी आसात, आल्तो म्हापसा 3 केसी आहा, दत्तावाडी 1 आसा, करून 22 केसी आहा. कोलवाळे वाठारांत 23 केसी आहा, भितर थिवेन 10 केसी आहात, कोसनोडा 1 आसा, सेंट्रल जेलीन 5 केसी आसात, शिरसय 1 आसा, रेवाड्यात 3 केसी आसात, नादोड्या 1 आसा आणि कोलवाळे 2 आसात, 23 केसी आहा. शिवोले भितर 12 केसी आहा, भितर आसगांवां 3 केसी आहात, मागीर सडयान 1 केस आहा, शिवोलेन 3 केसी आहा, अंजुना 2 आसात आणि वेल्ला काणकान 4 केसी आहा. मागीर हॉल्डोना PSCच्या भितर 3 केसी आहा, भितर उस्कय 2 आसात आणि मोयरा 1 आसा. कांदोली PSCच्या भितर 34 केसी आहा, भितर कलांगूट कांदोली वाठारांत 20 केसी आहा, सालिगांव सांगोळडा वाठारांत 14 केसी आहा, 34 केसी आसा आणि पर्वरी कालचो फिगर आयचो लेट जातलो मेळपाक 21 केसी पर्वरी वाठारांत आसा, करून आयज 115 केसी आहा. केसी ज्यो वाडतच आसात. दुसरे प्रमोद, एक म्हापशांचे खूब दिसांचो डिमांड आसलो की कितें जातालें, म्हापशान पावसांच्या दिसांनी उदीक भरतालें, जे तार न्हंय आहा, आमी कितलेच फावटी न्यूज पासून केले आणि जेन्ना तार न्हंय कडेन गणपती बुडयता आसतना मातसो प्रॉब्लेम जालो. ह्या वर्सा गणपती बुडोवपाक वचून मागीर नवीन एक पावंड तयार केलें, तूं आनीक खंय दुसरे बांयनी आनी खंय तरी बुडयले. जी ती पायपां नॅशनल हायवेची जी पायपां आसली ती काडपाची म्हणून जितलो डिमांड आसलो ती काडपाक आयच्यान काम सुरू जाला आणि त्या खातीर सगळ्यांनी म्युनिसिपालिटीन जावं जे कोण हे करताले डिमांड करताले ती पायपां काडची आणि जो गाळ आहा भितर साचता पळय तार न्हय तो लीप करचो म्हणून मागताले. तेंच्यांनी धन्यवाद दिला सरकाराक. थँक्स श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता. वास्को विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? नंबर्स आर गोइंग अप, कमिंग डावन, एनी अदर अपडेट फ्रॉम वास्को? सर, आयकूंक येता न्ही? या, गो अहेड. Sir, numbers, the problem with Vasco is numbers are not going up, they're not going down. एक कॉन्स्टंट फिगर कसो आसा म्हणजे गेले 3-4 दिसांनी भितर आमचो 700चो आंकडो आसा
इज व्हेरी रेग्युलर. म्हणजे खंय तरी एक 4 केस जरी कुठ्ठाळी कमी जायत जाल्यार एक 4 केस वास्को वाडटा. तालुकाचो जो एव्हरेज फिगर आसा इट इज समवेअर अराउंड 700 ओनली. म्हणजे वास्कोन सद्याक 313 केसी आहा, कुठ्ठाळी अराउंड 260 आसा आणि कांसावळे मातशी कमी जाल्या म्हणजे 125 जे आशिल्ले ते 116 जाल्या. सो अशें करून सर तो फिगर जो आसा 700चो तो चालूच आसा. कोविडाचे जे केसी जड जावन येतात त्यो ह्या दिसांनी चड केसी येवपाक लागले म्हणजे सडा आणि बायणा वाठारांत. सो हांगच्या लोकांक मातशें केअरफूल रावचें पडटलें कित्याक मेजर चंक जो येता इज कमिंग फ्रॉम दीस 2 एरियाज एज फार एज आय फाउंड आउट. म्हणजे वास्कोन न्यू वाड्या पयलीं एक मेजर एरिया आशिल्ली पूण थंय सद्याक तरी तितलो केस्यो येना. मांगरांतल्यान चड येना पूण सड्यार आनी बायणा ह्या लोकेलिटीचेर मातशे सर केसी चड जावपाक लागल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार ती सर म्युन्सिपाल्टीन आयज एक मिटींग जाली आणि तातूंत मिटींगे भितर एक एजेंडा जो आशिल्लो म्हणजे आतां तांचो जो टर्म आसा म्हणजे ऑलमोस्ट इज कमिंग टू एन एंड. पूण सद्याक तरी सर कोरोना लागून जायते स्टाफ हांगा ते डेप्यूट जाल्ले आसा ऑन डिझास्टर मॅनेजमेंटाक सुद्दां डेप्यूट जाल्ले. सो ताजे बद्दल एक मिटींग जाल्ली आणि तांचे आतां एक सद्याक तरी एक डिसिजन चालू आहा की खंय तरी ते आतां ते जे एम्प्लॉई आसा तांचे ते टायम लिमीट मातशें वाडोवंक सोदता. म्हणजे तांकां आफ्टर आवर्स जेन्ना चड गर्दी भरता म्हणजे म्युन्सिपाल्टी ना तेन्ना लोक मार्केटान बी गर्दी करतात. सो ताका लागून खंय तरी एक टायम एक्सटेंशन करपाची तांची तयारी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार ती सर काल वास्कोन एक हेल्थ कॅम्प जालो म्हणजे कालूस आल्मेदान एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केलो विच इज ओनली फॉर पीपल हू हॅव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. तातूंत 36 सुमार लोकांनी भाग घेतलो म्हणजे जे तांची एंटीबॉडीज स्क्रिनींग टेस्ट केल्यो. सो अशें करून लास्ट टायम तांच्यांनी रवींद्र भवनान घेतली, काल चर्चीच्या हॉलान घेतिल्ली आणि फुडलो तांचो हेल्थ कॅम्प जो आसा तो न्यू वाड्या आसतलो. तांच्यांनी एक अपील केला की लोकांनी भायर सरचे, जे कोण रिकवर जाले तांणी कसलो मनान भिरांत दवरपाची न्ही, कसलेच भंय दवरपाचो ना आणि डॉक्टरा कडेन एक अवेअरनेस करून आपले जाता जाल्यार एक एंटीबॉडी डेव्हलप जरी जायत जाल्यार ते एक प्लाझ्मा लोकांक डोनेशन करचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. या थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव लास्ट वता पेडण्यां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची अपडेट? अपडेट म्हटल्यार सर काल एक अशी घटना घडल्या की 2 व्हीलर्स धारगळच्यान हरमलला वताले आणि 2 व्हीलर वयताना घोव बायला वयताना ती बायल स्पीड ब्रेकर कळोंक ना सर तेका, रंगोंक बीन कांयच ना आणि सायन बोर्डय ना. ती कोसळ्यान पडले आणि ते रक्त व्हांवन गेले जास्त आणि एम्ब्युलन्स येता म्हणे सर आणि घेऊन वता सर तिची डेथ जाली सर. कारण यांचे सायनिंग बोर्ड ना, रंग ना सर. आणि कोरगावच्या मतान हे आमदार बीन निवडून येतात, त्याच गावाकडे हे आमदाराचे दुर्लक्ष आसा सर. रस्त्याचे आसात, ब्युटिफिकेशन आसात, तळीचे काम आसात, रस्तो काही कोसळलेलो आसात. म्हणजे स्पीड ब्रेकर तर सर डेली 1 ना 2 ते इन्सिडेंट जायत आसा. पण लोकांचे अशें म्हणणें आसा की आमदार फक्त नावाचे बोर्ड लावपा खातीरच तो विकासाच्या नावान हे करता, प्रचार करता, पण विकास अजिबात ना म्हणून आता लोकांचे असे प्रश्न आसा सर. आमदारान खंय तरी आमदार आणि तसोच तो डेप्युटी सीएम आसा त्यांच्यानी लक्ष देऊन हे करचे. कोविडाचे म्हटले सर दिसान दीस कोविडाचे केसीस वाढत आसा, पण आमदारान पेडण्याच्या आमदारांनी आश्वासन दिले की बेगिनात ओपन करता कोविड सेंटर. अजून मेरेन जायना सर. लोकांन अर्जंट लोक इतले दीस लोक विरोध करताले, काही लोक आता आनीक जॉईन जाल्यात की ओपन करा, ज्या खातीर ते मडगांव वास्को त्या सायडीन जे वयच्या परस आम्ही पेडण्यान आम्ही उपचार घेऊ शकता, पण त्याचेर अजून लक्ष घेऊन ना सर. लोकांच्या मागणी आसा बेगिनात सुरू करचे. आज एका दिसाक सर 10 मेळ्ळ्या, तातूंत मोर्जी 2, मांद्रे 2, हरंबोल 1, पेडणे 1, तांबोशे 1, धारगळ 1, वजरीम 1 मेळ्ळ्या सर. येस थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. बट ह्या आठवड्याक आमी 2 ऑक्टोबरा उपरांत मुख्यमंत्री म्हणटा की स्कुलांचेर निर्णय घेतलो. सो हो पुराय आठवडो आमी वेगवेगळ्या एक्सपर्टांची मतां तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. उद्देश इतलोच की सरकार जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना सगळे आस्पेक्ट्स सरकारा मुखार आसचे. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.